प्रीतीच्या भयणी भावानो, मान्यवत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथी दिसा 98th डेथ एनिव्हर्सरी आमचो विषय आसा जिविताची यात्रा बरवशान करूंक मान्यवत आग्नेल आमकां नमुनो. ह्या उत्सवाच्या वर्साचे सुरवातेक आमच्या सोर्गेस्त बाब साहेब फ्रांसिस्कान पवित्र सोबेक जिविताची यात्रा बरवशान करूंक उलो मारलोलो. बरवसो आमकां फटयना. ही बागेवन पावलुची रोमकाराक बरयलोली चिठीन मेळटली उतरां नियाळूंक आनी जिवूंक ताणें पवित्र सोबेक फरमायले. जिविताची यात्रा चलतना अडचण्या आकांताक सांपडून आमी निराशी जाताव आनी बरवसो नासलोली परी जियेताव. पूण जी सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती बरवशान जियेतात आनी कोस्टा अडचण्यांक खालचीदारपणान फुडो करूंक पावतात. बरवसो तांकां फटयना पूण सासणीक जिविताची खात्री दिता. मान्यवत आग्नेल बरवशाचो मनीस देखून सोर्गीच्या राजाचेर नदर तिरावून बागेवंतपणाचो रस्तो चलूंक पावलो. ताचे देखीन आमी जिविताची यात्रा बरवशान चलूंक त्रिएक देवाची मजत मागुया. पवित्र सोबेन मान्यवत आग्नेलाचे बागेवंतपण ओळखून ताका बेगीनूच सांत मन परगटूंक आमी कोतकोत्यान मागुया. Beloved brothers and sisters, on the day of Venerable Agnello, our theme is Venerable Agnello inspires us to be pilgrims of hope. At the beginning of this Jubilee year, our late Holy Father, Pope Francis, encouraged the Holy Church to journey with hope. Hope does not disappoint. These words of St. Paul to the Romans are a motto to hold and live by. On life's journey, when we encounter trials, we often get desperate and live as if without hope. But those who trust in the Lord live with hope and can move forward through trials patiently. Hope gives the courage to forge ahead in life. Venerable Agnello, a man of hope, fixed his gaze on the kingdom of heaven and walked the path of sainthood. Inspired by his example, we pray for the grace to journey through life with hope. As we participate in this celebration, we sincerely pray that the Holy Church may in the near future officially proclaim Venerable Agnello a saint. वास्ता आनी बरी भलायकी मागता विनो आफोन्सो आरोसी आपल्या पुतांक लॉयड आनी दियाशाक बरे इश्ट फावो जावंक वायट व्यसनाक आनी इश्टांक पयस करूंक मागता विल्मा सुआरिस कार्मोना व्यापारांत येस फावो जाल्ले खातीर आनी एन्सेल आपल्या नातवांक पासत देवाक दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता अनिल आनी एग्नस चोलागूड नावेली सगळीं उबी रावया आनी यादनिकाक येवकार दिवया. Check.
check. Check. Check. check, check, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानिवोन आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथी दिसा ह्या दोबाचेक मिसा बलिदानात वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयचो विशय जिविताची यात्रा बोरवाशान करूंक मानिवंत आग्नेल आमकां नमुनो. ह्या उत्सवाच्या वर्साचे सुरवातेक आमच्या सर्गेस्त पाप साहेब फ्रांसिस्कान पवित्र सोबेक जिविताची यात्रा बोरवाशान करूंक उलो मारलो. बोरवसो आमकां फटयना. ही बागयोन पावलुची रोमकारांक बरयलोले चिटीन मेळटोली उतरां नियाळूंक आनी चियेवूंक ताणें पवित्र सोबेक फर्मायलें. क्रिस्ती शिकवणे पोरमोणे बोरवसो म्हटल्यार देवान केल्ल्यो बासावण्यो देव शार्तीक पावयतलोच म्हूण तिरायेन सोत मानप. जिविताची यात्रा चलतना अडचण्याक आकांताक सांपडून आमी निराशी जाता आनी बोरवसो नासलेले परी जियेता. पूण जीं सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तीं बोरवाशान जियेतात आनी कोश्टां अडचण्याक काळजीदारपणान फुडो करूंक पावतात. बोरवसो तांकां फटयना पूण सासणीक जिविताची खात्री दिता. मानेवंत आग्नेल बोरवाशाचो मनीस देखून सर्गीच्या राजाचेर नदर थिरावून बागयोंतपणाचो रस्तो चलूंक पावलो. ताच्या देखीन आमी जिविताची यात्रा बोरवाशान चलूंक त्रेक देवाची मोजत मागुया.
ह्या मिसा बलिदानात वांटो घेताना पवित्र सोबेन मानेवंत आग्नेलाचे भाग्यवंतपण ओळखून ताका बेगीनूच सांत मानून परगट करूंक आमी खतखतायेन मागुया. ही चिंतना मनान धरून ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखुया आनी बापाचे बोगसणे आमकां मागुया. हांव पातकी सर्वदेवा देवाक आनी तुमकां बाब न्हू म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्योन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव बिंदू म्हज्या खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सूर पदिरा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Madeva utsorgi ani shantitacha ishtak sonsari sorvespora deva surgicharaya surpudveda deva baba ami tuka namaskar kortam ami tuka dinvastam tuja tor voivova pasot ami tuka wakandam somya Jesu Krista Bapacha etlia skutra somya deva deva cheshiri tu sonsarache papratai amchi kakutko tu bapacha uzvia postai amche magne aikunge ityak povitatnya sangati te bapache moimi Jesu Krista eklos tu povit eklos tu ishvor eklos tu pornisvor. Pratuya सोरेस्पोरा तुझे पवित्र सोबेच्या सेवकांनी हेरा कुडीची चाकरी करून घेवची म्हूण न्हय पूण तांणीच हेरांची चाकरी करची म्हूण तुवें जेजू वरवीं शिकयलोय. तुझे पवित्र सोबेच्या मुनियारांक तांच्या कामांत सुचुडाय आनी बोलेपण आनी मागण्यांत थीर दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. बागेबोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, बाबार्था वरवीं आमी प्रमाणीकपण जोडलां देखून आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी देवा आनी आमचे मोदे
शांती जाल्या. जेजूकूच लागून आमी आसाव ते कृपेच्या बेसार भावार्था वरवीं पावूंक आमकां फावो जाला आनी देवाचे वैभव आमकां मेळटले म्हूण बोरवासो धरून आमी मुरगट्टाव. तितलेंच न्हय, दुमाळ्या मदें आमी मुरगट्टाव, कित्याक दुमाळ्या तावन सोंसणीकाय उपसता. सोंसणीकाये वरवीं आमची तपासणी जाता आनी तपासणी वरवीं बोरवासो उत्पन्न जाता म्हूण आमकां वळख मेळ्ळ्या. बोरवासो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. देवाचे उतोरे. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्यांक. सगळीं म्हणुया. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्यांक. तूं एकलोच म्हजें कडप, तूं एकलोच म्हजो तारोक, तूं एकलोच म्हजो किल्लो, तूंच म्हाका तीर गोट करताय. जबाब. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्यांक. सर्वेस्पराच्या गोपान शांत राव म्हज्या आत्म्या. तूं एकलोच म्हजो सदां बोरवासो आनी विस्वास. जबाब. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्यांक. देवाच्या हातांत आसा म्हाका मान आनी तारण. तो एकलोच म्हजें कडप. देवाक हांव शरणा येता. जबाब. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्यांक. ताचेरूच विस्वास दवर. सदां राव ताचेर पातयेवन. घाल तुजे उस्के सोगले सर्वेस्पराच्या काळजांत. जबाब. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्यांक. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो येयात. संवसार रचलोल्याक तुमचे खातीर तयार केल्ले राज तुमचे दायज करून घेयात. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. Złama pormone Jezu Chrystacie शुभ वर्तमान. Mój matuka सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचें काळीज उसांबळ जावनय. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुस्कळ स्वातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वा तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां स्वा तयार केल्ल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय हांव आसां
थंय तुमी आसतल्यात आनी जंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणात. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नोकलो, तर वाट कशी जाण जातल्या? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भावनो, आयचो विशय जिविताची यात्रा बरगोशान करूंक मानवंत आग्नेल आमकां नमुना. आनी आमकां सगल्यांक हें बरे भाशेन खबर आसा की एक वाट आमी चलता, एक यात्रा आमी करता आमच्या जल्माक थावन मरोपर्यंत. एक यात्रा. पूण ह्या यात्रान जेन्ना ही यात्रा सुरू जाता सगल्यांक आमकां एक सपन आसता, एक दिशा आसता. हे आमचे भुरगे व्हडले जातले, बरे शिकतले, काजार जातले, बरे आपले जिवीत सारतले. आनी अशें तरेकवार सपन आमी जे भाशेन ही यात्रा चलता, कोणाक इंजिनियर जावंक जाय, कोणाक व्हडलो बिजनसमॅन जावंक जाय, आमचे लायफ सुसेगाद सारूंक, खुशालकायेन सारूंक आमी आशेता ही यात्रा चलतना. आनी हे शार्ती पावोंक जायते आमी कश्ट करता, जायते आमी प्लॅनिंग करता. पूण प्रितीच्या भावनो, हांव आनी तूं जाणा, जे भाशेन आमी चिंत्ता त्या भाशेन सदांच आमच्या जिवितांत जायना. जे भाशेन आमी चिंत्ता त्या भाशेन सदांच आमच्या जिवितांत जायना. एक घोव बायल एक बरी भुरग्यांक आशेतात तेन्ना चिंतान तांकां एक भुरगो जल्मता, तो कुड्डो जल्मता, हँडिकॅप जल्मता. कितें तांचे तकलेन पयलीं येवपाचें? निराशेपण. आमी जायते शिकता बरी एग्जाम पास करून बरे जॉबाक लागपाक, पूण रिजल्ट आमकां जाय तशें येना. एक फावटी आमी तयार आसता, लास्ट मोमेंटार एक्सिडंट जावन आमी बेडीर पडटा. ही जिविताची यात्रा चलतना प्रितीच्या भावनो, सदांच आमी चिंता त्या भाशेन जायना. फुडें जायते फावटी जाता, पूण जेन्ना जायना तेन्ना आमी निराशेपणाक सांपडटा. तेन्ना आमचो भावार्थ टेस्ट जाता. तेन्ना आमी कोणाची भुरगीं ती आमी विसरता, देवाक शीण कोत्ता. आनी ह्याच कारणाक लागून देव आपल्या एकल्याच पुताक धाडटा की सांगोक ह्या निराशेपणान, ह्या कश्टान हांव तुमकां सांडना, हांव तुमचे बरोबर आसा. आनी ताका लागून म्हज्या एकल्याच पुताक धाडटा. जे जे उणेपण तुमच्या जिवितांत तुमी भोगतात ते तुमकां दाखोवन दिवंक, कुड्ड्याक बरो कोत्ता, तोंट्यांक बरो कोत्ता, मेलेल्यांक जिवन कोत्ता. निराशेपण पयस करून जेजू आमकां शिकयता की देव तुमचे सांगाता आसा. आनी जिवितांत जेन्ना वयर सकयल जाता तेन्ना ह्या जिव्या देवाचेर बोरवोसो दवरूंक गरज. बोरवोसो कित्याक दर घडी आमच्या जिवितांत वयर सकयल आसतात. आनी ताका लागून प्रितीच्या भावनो, बोरवशांत बॉल लिपलोले आसा. तो मानसीक भलायकी सुदरायता आनी भार उणें करता. अवघड परिस्थितींत थीरपण नेट दिता. प्रश्न जायते सुटावे करता. बोरवोसो पवित्रपणान वाडूंक आमकां आदार दिता. आनी ताकाच लागून आयज आमी जबाब दिला, तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्याक.
कित्याक तुजे एकल्याचेरूच म्हजो भरवंसो. म्हज्या जिवितांत कितलेय कश्ट येवं, कितलोय त्रास येवं, तुजेर भरवंसो. आखरेक तूं म्हाका कुशालकाय दितलो. जी कुशालकाय ह्या संवसारांत कडेन म्हज्यान कोणाकूय कोणाच्यानूय दिवंक जायना. तुजेरूच भरवंसो. अशेंच प्रितीच्या भावनो एक वस्तोरी आपलें जिवीत बरे भाशेन देवाक मानता तसलें सारता. आपल्याच्या भुरग्यांक बरें शिक्षण दिता. त्रास घेवन तांकां पयस पयस दुसरे दुसरे कॉम्पिटिशनान दुसरे दुसरे खेळ शिकोवंक, म्युजीक शिकोवंक व्हरता. आपल्या घोवाक विस्वासी रावता. जिवितांत जायते कश्ट करून आपलें कुटुंब सांबाळटा. पूण जेन्ना ती जाणटी पिरायेर पावता, घोव मरता आनी भुरगे तिका पयस कोत्तात. भुरगीं तिका पयस कोत्तात. ओस्कोत दुकान सांपडटा, दुयेंसान सांपडटा. एक ल्हानशें घर, तेय बी नळांतल्यान उदक गळटा, रावंक जायना, वयता थंयसर तेंबे पडटा, तरी ती निराशी जायना. कोणूय विचारता जाल्यार सांगता म्हज्या देवाचेर म्हाका भरवंसो आसा. तो नीत कोत्तलो. आनी तेन्नाच वादळ मोळ येवन त्या गांवांत सगळे घर पडटात आनी गव्हर्मेंट एक स्कीम काडटा आनी सगल्यांक नवें घर बांदून दितात आनी सगल्यांक जायते जोडी दितात. आनी तेन्ना ही जाणटी आवय म्हणटा हें म्हजो भरवंसो. देवाचेर भरवंसो धरून दवरलेलो देव म्हाका पावलो. तर प्रितीच्या भावनो आयज आमी ह्या विशयाचेर नियाळटना जिविताची यात्रा भरवशान करूंक मानिवंत आग्नेल आमकां नमुनो. वय प्रितीच्या भावनो, मानिवंत आग्नेल खऱ्यानूच आमकां नमुनो. कित्याक ताच्या जिवितांत सगळें सारकें नासलें. भुरगेचपणांत आवय बापूय मरतात. पूण जे भावार्थ भरवंसो आपल्या आवय लागीं तो शिकता, भुरगेपणांत त्या भरवशान तो जियोंक सुरू करता. आनी दुसरी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक सांगतात पळयात देख घेयात आग्नेलाची. आनी ह्याच भरवशान तो एक मिशनर जाता. पयस पयस वयता जेजूचें शिव वर्तमान परगट करूंक. इतलें सोंपें न्हय मिसांगाच्या गांवांत जेजूचें शिव वर्तमान परगट करूंक. जायते त्रास, जायते कश्ट भोगूंक पडटा. सगळें इजी आसना. पूण तरी देवाचेर भरवंसो दवरता. देवाचें मिसांव आपूण फुडें वतलो अस्कोत तो, तरी नेट मारून शर्माव दितना देवाचें परगटणी करता. आनी आयज मानिवंत आग्नेलूय आमकां एक भरवंसो. कितले लोक आमी हांगा येतात ताचेर भरवंसो धरून आपल्याचे दुयेंस ताच्या हातान घालतात. आमचे पासत माग देवा लागीं आनी कितले आमकां मिलाग्र मेवल्यात. तो प्रितीच्या भावनो आयज दोन वस्तू आमी आमच्या घाटीन बांदुया आनी घाराया. एक, कितें जावं जिवितान देवाचेर भरवंसो हांव सोडचो ना. दुसरें, हांव दुसऱ्यांक एक भरवंसो जातलो आनी म्हजे वरवीं हांव तांकां देवाशी पावयतलो. आनी ताका लागून पयले वाचपांत आमकां मेवता सूख वो सोंपेवण आसा थंय न्हय, पूण कश्टा अडचणीन आनी कठीण परिस्थितीं मध्ये भरवंसो फुलता. कश्टान, दुखान सूख आसा थंय सुसेगाद. देवाची देखून आमकां एक एक फावटी गरज आसा कशें दिसना. खरो क्रिस्ती भरवंसो होच कश्टा दुखा उपरांत देवान बासायलेलें सूख आनी मोहिमेवंत आसा म्हूण आमी थिरायेन सोत मानप. आनी ताका लागून जेजू शिव वर्तमानान म्हणटा तुमची काळजां उचांबळ जावंक न्हय दिवं नाकात, पूण देवाचेर विस्वास दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत कितें आसा? जायते सुवात आसा, जायते सुवास आसा आनी ते हांव तुमकां लागून तयार करूंक वेता. आनी थंय सूख, शांती, कुशालकाय सगळें आमकां मेवतलें. हेंच आमचो भरवंसो. तर प्रितीच्या भावनो, आयज ह्या परबेच्या दिसा मानिवंत आग्नेलाचो आमी देख घेवया.
देवाचेर भरोसो धरून आपलं जिवीत सारता आतां सांत पावंक जावंक फुडें सरला आनी आपूण आपल्या जिवितांत दुसऱ्यांक भरवसो जाता म्हाका आनी तुका. तर आमच्या जिवितांत वादळ मोळ येतना कश्ट येतना हें आमी उगडास दवरया की देव आमकां केन्नाच सांडना, तो सदांच आमच्या सांगाता चलता, ताचेरूच आमचो भरवसो दवरया आनी आमी ही वाट चलतना जिविताची वाट चलतना एकामेकाक भरवसो जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां देवाचो आदार मागुया. सगळे आमी उबे रावया. सत मानता देवा, सरकार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो, आंकवार मेळताय जल्मलो, पोंस पिलातान आनी क्रूस सोंसलें, ताका क्रूसार चडलो, तो मेलो ताका पिलो, तो मेले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेले तो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सर्व देवा देवाच्या जिव्याक बसला, तुवें तांचे जिव्याचे मोसमी करून घेतलो. सन्मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचे एकठाण, पातकांचे भोगसणी, फुडेंचें जिवंतपण, सासऱ्यांचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार थोडेशे मागणे आमी बापाक उबारुया. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांक आपले पोरजे क्रिस्ती बावटाची तत्वां शिकयतना जिवितांत येतले आटे विटे आनी अन्यायतांक काळजीदारपणान फुडो करूंक जिविताची यात्रा बरवेशान करूंक शिकयल्या पुरो म्हूण पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सगल्या देशाच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. देशा देशा मदीं उपरासतले पुरुश संवाद करून सुटावे करून झुजा मोडां सोंपूंक आनी सगल्या संवसाराक शांतीची किरणां फांकूंक फावो ते उपाय तांणी घेवंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. मानिवोत आंगनालाच्या सांत कोरोना खातीर आमी मागुया. पवित्र सभेन ताचें भाग्यवंतपण ओळखून ताका बेगीनूच भाग्यवंत म्हूण परगटूंक मागतना आमी सगल्यांनी ताची देख आनी प्रेरणा घेवन भाग्यवंतपणाचो रस्तो धरूंक बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मानिवोत आंगनालाच्या भक्त्यांनी व्हडा मोगान नोवेनाची तशीच आयच्या दिसाची तयारी करूंक आपलो सहकार दिला. तांचेर तशेंच तांच्या गरीबांचेर देवान आपली उपोट बेसांवां उतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मानिवोत आंगनालाच्या भक्तांनी आनी आमा सोमेस्तां पासत आमी मागुया. जिविताचे यात्रेंत जेजून बसलेल्या सर्गीच्या जिविताची आशा धरून आमी बरवेशान पावल मारूंक आमकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बो सर्गींच्या बापा, आमी तुका दिन वाचता. मानवेंत आग्नेल आमकां एक नमुनो आमची यात्रा बरवशान करूंक तो तुजेरूच बरवसो धरून हे मागणी तुज्या हातान घातल्या. तुजी खुशी जाल्यार ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
stoją onot Bapa Vedicer poro atazatar Tu sots mogaraku Tobe joita Taka imota Igrozmata Mogar Bapa Doyal dodre Ibedoni Mandun tuge Ibedoni Mandun tuge Mogar Bapa Doyal dodre Ibedoni Mandun tuge Ibedoni Mandun tuge मोच्या भावानो आनी भयणीनो मोज्या आनी तुमचें बलिदान सोरपदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेटक्या पयशेच्या दाबाक सुरेस्पोर म्हूण मानून घेवं पवित्र बापा आपल्या जिविताचें बलिदान करूंक वेचे वेळार तुज्या पुतान सिसांचे पांय धुले ताची देख घेवन पवित्र सभेच्या सोर मुनियारांक कालतेपणी दुसरे पासत म्हयनूत वावरूंक आनी हे भाशेन आपणाकूच एक आत्मीक बोली करूंक तुका भेटोवंक तांकां आदार दी म्हूण आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया निती सोरेस्पोरात हांव उबारता सोरेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सोरेस्पोरा पवित्र बापा सोरपदुदारांनी सासनाच्या देवा सोर काल्यान सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तूं आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें आमचे दिन वाचण्याचे प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल चडोना तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता देखून स्वर्ग आनी संसार आनी देवदूताचो दरबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता Povit, 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 dolbaraco sorvespotu, povit, zorgani sonsar, voda tuja vojvovan, usorgi, tuka zoj zoj. Sorvesporace nami, jeda taka zoj, usorgi, tuka zoj zoj. बापा खरोच तूं पवित्र तूच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं त्यो आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेचच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेंच बरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताचे काल्स नव्यान आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगटुया सुम्या जेजू आमी ओंडो खाता
आनी एकाचीतले पियेता तितले फावटी तूं वैभवा येवसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी दोगो सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आनी लिओ आमच्या बायगन बापा, फिलीप नेरी कार्डेल फेरो आमच्या गोळी बापा, सिमियो ताचो आदारी गोळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिक वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरये देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागेवन जुजे बागेवन दवरता आनी सौर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सगळे आमी धीर घेवन जेजून शिकवलेले प्रार्थना म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणल्यान पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो अशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजूत की पदवी आनी महिमा तुजी सासणेच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजू चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटे ती. शेळेच्या जेवणाक आपल्यान ती आमी सुभागी. सोम्याचे पितूचे म्हाका फावना पूण तेका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सुखींच्या राजान केलें जेवण व्हडल्या वेस्ताचेर राजकुराच्या लग्नाचेर राजकुराच्या लग्नाचेर सुखीच्या राजान केलें
Timon व्हडल्या फेस्ताचेर राजकुराच्या लग्नाचेर आंगोस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळीं बसूया धालोस पोळी आंगोस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळीं बसूया धालोस पोळी बायलो दादले दोनीचा कोलान मोडले बरे वायट आसा तितले भुरग्यां सोद बायलो दादले दोनीचा कोलान मोडले बरे वायट आसा तितले आंगोस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळीं बसूया धालोस पोळी आंगोस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळीं बसूया धालोस पोळी मोगाच्या बाबडीनो जेजूक आमी आमच्या काळजांत घेयलोलो आसा हे वेळार आमी आमचे दोळे बंद करुया आनी काळजांत आयलोल्या जेजूक आमी दिनवासुया. प्रार्थुया. मोगाच्या बापा, सोर्गींच्या खानान आनी पिवनान दादोशी जावन दिनवाशे काळजान तुका आमी हें प्रार्थना कोत्ता. तुजे पवित्र सभेचे सोर मुनियारी तुज्या शिव वर्तमानाचे आनी संस्काराचे विस्वासी सेवक आनी प्रिती मोगाचे देखीवंत परगटणार जावं तुका बापा मोहिमा दिवं आनी समेस्त मनशाक तुजी सोडवण पावंक या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या बाबडीनो आनीक पावट तुमकां सगल्याक मायमोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरांत. प्रितीच्या बाबडीनो आयज आमकां सगल्याक व्हडा संतोशाचो दीस. ह्या दिसा गोंयचे आर्चडायसीचो सुपुत्र मानवंत आग्नेल सुर्गीवाशी जाल्यार 98 वर्सां भरलीं. ह्या दिसांनी तुमी जाय ते सॅक्रिफीस करून हे केरीत नोवेनाच्या मिसांनी वांटो घेतलो आनी ताचे देण्या खातीर देवाक दिनवासून मानवंताचे मजूतीन एक तरी सोयबी वर्ती मिलाग्र गणूक मागलें. देखून तुमकां सगल्यांक उपकारी ही परब न्हय पूण ताचे पुण्यातीचो दीस. तुमकां सगल्यांक हांव आमचे सोस्तेच्या आनी श्रेश्ठ वडिलाच्या नांवान संतोशाचो दीस आवडेता. मानवंत आग्नेलाचे मजतीन जायते जाणांक मागलोलो उपकार आनी देणी फावो जातात. ती वायस पोस्टलेशन ऑफिसांत येवन कळोवचें. जाय ती सोयबा वरती ओजापा जाता
ताचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनी हेर टेस्ट करतात तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्ना आनी पिडा बरी जाल्ले उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवचे. कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शालांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटा. आमचे पिलाचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनारिस्टांक तांच्या शिकपांत आनी आकारणेंत आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें. तशेंच आमच्या पाद्र आग्नेल ऑर्फनेजींत शिकलोल्या अनाथ भुरग्यांक आदार करूंक सोदतल्यांनी आमच्या ऑफिसांत वचून तुमचो आदार दिवं येता. बावऱ्याचो इश्ट हें सातोले दोर ब्रेस्तारा पिलारची संस्था ते उजवाडायता. तुमच्या सबस्क्रिप्शनाच्या आदारान हें कोंकणी पत्र तुमच्या आदारान पिलार संस्थेचो वावर फुडें व्हरूंक सहकार मेळटा. फादर आग्नेल्स कॉल आनी बावऱ्याचो इश्टाचें सबस्क्रिप्शन 2 वर्साक फकत ₹250. पिलारचो कोवेंत हें पुस्तक आमच्या पिलारचो आनी इगोजेचो इतिहास आमकां दिता. तशेंच मानिवंत आग्नेलाच्या जिविता वयर कोंकणी आनी इंग्लीश पुस्तक आमच्या पुस्तक शालांत मेळटा. ती विकती घेवन मानिवंत आग्नेलाच्या जिविताची देख घेवया. तशेंच पाद्र आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूचो म्युजियम कोवेताच्या रुमांत तयार केला. मागता तो आत्मीक नोदरेन आनी ध्यानीक मनान ताचो अनुभव घेवचो. आमचे व्हडले सेमिनरीच्या ग्रावंड फ्लोरार पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केला. पिलारचे मिशनार वेगवेगळ्या गांवांनी भारतांत आनी परदेसांत वचून जेजूचें शुभ वर्तमान परगट्टा. त्या त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या एक्झिबिशनांत दाखोळ केल्या. मागता तो तुमी थंय वचून बरे भाशेन पळोवंक आनी अणभवंक. आयज सांजेच्या 8 वाजता मानिवंत आग्नेलाच्या दिसाक फादर आग्नेल स्कॉलाच्या हॉलांत बोनवासो आमकां फटयना फ्री तियात्र आसतलो. बरयणार डॉमिनीक कार्वालो. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण. तुमी जायत्यांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिला. जावं माटवाचो खर्चो, जावं फुलाचो, जावं आमच्या मिसावांक व आमच्या सेमिनिस्टाच्या शिकपाक. तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें कर म्हणटा आनी मानिवंत आग्नेलाचे वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घोराब्याचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. मोगाच्या भाव भयणीनो, मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन जायते जाणांक देवाचो आशिर्वाद मेवला. आनी आयज डॉक्टर बेंजामीन ब्रगांझा आल्तो पर्वरितान आमकां अशें सांगता. आमची धूव कार्ला ब्रगांझा पडले उपरांत सकल कोण्याक एकदम चड दूख आसली. सोंसूंक जायना जावन आमी ताका GMCत दोतोराक दाखयलें. थोडो तेंप इलाज घेतूच दोतोरान ताका मेजर स्पायन सर्जरी कोर म्हूण एडवायस दिलो. आमकां भिरांत आयली. आमकां मानिवंत आग्नेलाचेर भावार्थ आसा. आमी नोव्हेंबराचे 11 2024 पयल्या नोवेनाक आयलीं. तेच राती एका आमिगान आमकां खबर दिली की मुंबय हॉस्पिटलांत एक बरो दोतोर असली ऑपरेसांव करता म्हूण. आमी मुंबय गेलीं आनी जोरी तो दोतोराक जाय ती ऑपरेसांव आसली. आमकां बेगीन करूंक जाय म्हूण ताणें 20 नोव्हेंबर अपॉयंटमेंट दिलो. पूण हें ऑपरेसांव करतना जायते रोगोत वेतोलें, नर्व डॅमेज जातलो, ताका सारकें चलूंक जावचें ना, अलायनमेंट ऑफ L4 and S1 घोडी जावचें ना, असलें जातलें म्हूण सांगलें. तो दीस मानिवंत आग्नेलाचो. ऑपरेसांव 12:30 जावचें आसलें आनी एक इमर्जन्सी आसली देखून 3 वरां दवरलें. हांवें मोबायल उक्तो केलो. तेच वेळार 11:30 वाजता पिलार लायव्ह मीस चलतालें. तातूंत हांवें
आनी मोचे दुवेन भावार्थान वांटो घेतलो आनी सगळीं कॉम्प्लिकेशनां पयस करूंक आनी ऑपरेसांव बरे भाशेन जावंक म्हूण मागलें. 3 वरां ऑपरेसांव जालें. रगत वचूंक ना, नर्व डॅमेज जावंक ना, अलायनमेंट ऑफ स्पायन L4 विथ S1 सारकें जालें. कांय त्रास पडूंक ना. दुसऱ्या दिसा तें चलूंक लागलें. दोतोर अजाप जाले. ऑपरेसांव केला तो दोतोर समीर S. डेल्विन अशें बरोवन दिता. We are proud to say that the surgery involving metal implants in her spine was uneventful and none of the surgery complications as anticipated ever took place, and the patient began walking the next day miraculously after successful surgery. देवाक आमी आर्गां दिता आनी मानयुवंत आग्नेलाक बेगीच सांतोचो मान मेळूंक मागता. वय म्हज्या भयणी भावानो, हें धीर भावार्थान केलोलें मागणें देव आयकता आनी सोबार देण्यांनी आमकां भरता. आनी आयज होच धीर भावार्थ घेवन आमी ह्या पिलारच्या दोंगरांत आयिल्लीं आसा. आमच्या काळजांत मनांत जायते आवंडे आसा, जायते प्रश्न आसा, जायतीं इतेसांवां आसा. ही सगळीं आमी एकठांय करुया आनी धीर भावार्थान मानयुवंत आग्नेलाच्या मजतीन आमी आमच्या सुर्गीच्या बापाच्या हातांत घालुया. सगळीं उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सोद पोदेदार देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उद्देशी ओचऱ्यां लेगून तूं करून दाखयता म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परेन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानयुवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलो म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानयुवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान तावन मागता. तशें आतां मानयुवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनुदबरीचे जिविता भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान माग. एक गुणा कोशी फाव कोर म्हूण विनयता. मानयुवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. ओगोनीत काकलुतीच्या देवा, ओगोनीत काकलुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानयुवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कोर. आमचे पवित्र सोबेचे इगोर्जेचे उगोट पुरगोटने उद्देशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता नावी आमेन. पिढीवंताचे मागणे. मोगाल जेजू, तूं सगळ्यांक बरें करीत आनी सगळ्याची पिडा सुद्दां काडीत गेलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणीन मागता. हे तुज्या पिडीवन तशेंच वचुन्याक दुखी गोश्टींत प्रश्नांत आसलेल्या भाव भयणीचेर तुजो मोगाचो आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्याचें तिरपण, तांचे दुखी कोंतीत सोंसणीकाय दी. ह्या तुज्या पिडीवंत कोश्टावेल्या भाव भयणाक तुज्या उज्या हातांत उठय आनी देवीक बोळान तीर कर. तुज्या मोगाचें उखोद लाव. तांकां तांचे गाय पिडा पिकोय. तांकां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी तुजे उपकार मेळून
ती तुजे वाखाणीक करूं तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सुरपदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Sorga संसाराच्या कुलदोया बापा मोगाच्या आशेता घालून तुझी पोसा altaras man pagat nela Borwachan kurtam vordan Baguj dewa karzaci tak Pauzaliar tuja burgian Diaskari sorga raja Kurtam vordan Baguj dewa karzaci tak Pauzaliar tuja burgian Diaskari sorga raja